म्हाजें नांव भानुदास दत्ता सोननायक आनी हे फावट म्हाका जेडपीक म्हणजे काँग्रेस सरकार काँग्रेस हेणें म्हाका तिकेट दिल्ली आसा तेन्ना तेंचे हांव आभारी आसा. म्हणून ह्या लोकां खातीर हांव ती तिकेटीक स्विकारना. कित्याक ती तिकेट हांव स्विकारपाक कारणूय लोकांचे जे आतां हाल जाल्ले आसा आनी लोकांचे जे परिस्थिती जाल्या बिकट त्या खातीर हांव पांय दवरला हे हितून. आनी म्हाका फुडें ह्या लोकां खातीर झगडपाक जाय. हेज्या पयलीं हांव सरपंच आसलो पूण हांव लोकां खातीरूच झगडटालो. म्हाज्या पर्सनल हांव केन्नाच झगडोंक ना. तेन्ना हें फुडें लोकांच्या हातीन आसा आनी लोकांनी म्हाका सहकार्य आतां सद्या म्हाका सांगता लोक पूण तेच पद्दतीन फुडें सुद्दां म्हाका तेंच्यांनी बरो हें दिवन निवडून हाडपा हें तेंचें काम आसा. कित्याक तेंचें जर बरें जातलें जाल्यार असलें हें करून सपोर्ट दिवन तेंच्यांनी फुडें व्हरपाक जाय म्हाका. तशें म्हाज्या खातीर हांव कांयच मागना. हांव सांगता म्हाका लोकांचें पाळी मतदारसंघा खातीर हांव आतां म्हाका तेंच्यांनी हें केल्लो आसा. थंय पाळी, सुर्ला, वेळगे, नावेली आनी आमोणा 5 पंचायती आसा. ह्यो 5 पंचायती चडांत चड म्हाका लोक वळखता. कितें मनीस तो आनी कोणीय सांगचें की आमी कितें करप खंय केलां जाल्यारूय म्हाका सांगचें की ह्या हितून बाबा तुवें अमूक करप करून तूं फुडें सरला म्हणून. तें ना. आतां हांव तेंचे कडेन तिकेटीक वचोंक नासलो. तेंच्यांनी म्हाका स्वता आपोवन व्हरोन बाबा ही तिकेट तुमकां दिता अशें म्हणून म्हाका तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. तेका लागून हांवें ही तिकेटीक हांव हय म्हणटा आनी लोकांकूय सांगलां. म्हणजे आमचे आसा जे कार्यकर्ते तेंकांय सांगलां बाबा अशें अशें आसा. हांव तिकेट अशी अशी आहा आनी ती तिकेट आमकां मेळपाची आसा. घेवया की नाका. तर तेंच्यांनी चडशांनी म्हाका सांगलें घेवया म्हणून हांव हे तिकेटीचेर आतां काँग्रेसाचे तिकेटीर हांव आतां हें करपाचो इलेक्शनाक वचपाचो गेलां फुडें. तेन्ना अशेंच म्हाका सहकार्य सगळ्यांनी करचें. सांखळी मतदारसंघ पाळये झेडपी हे आजच्यान आमी आमचो प्रचार म्हणत किंवा ते आज आमचे जेन्ना काल कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाले भानुदास दत्ता सोलनायक हेंचो बारीकसो इंट्रोडक्शन म्हटलें जाल्यार ते एक्स सरपंच सुर्ला पंचायत तशेंच ते VKS सोसायटीचे चेअरमॅन आसा. तेंचो बऱ्यापैकी ह्या लागींच्या पंचायतीच्या गांवांनी संपर्क आसा. आमी पळयलां फाटल्या 2022 जेन्ना काँग्रेसी हो मतदारसंघ लढलेलो तेन्ना आमी जवळ जवळ 11,500 वोटींग काडलेली आनी BJPचो सीड्स जो आज मुख्यमंत्री आहा हेका फक्त 600ची लीड मेळ्ळी. हांगा म्हणटा ती बेज बऱ्यापैकी काँग्रेसची आसा. आनी आमी आज जो कॅन्डिडेट आमकां काँग्रेस पार्टीन दिल्लो आसा तो ZP हेजे बरे संपर्क ह्या वाठारान आसा. लागींचे पंचायतींनी म्हणत किंवा लोकां कडेन जेन्ना आमी आतां लोकां पर्यंत तेंचें नांव वयता ज्या हिशोबान आमकां प्रतिसाद मेळटा ज्या हिशोबान लोक ताका रिस्पेक्ट दिता त्या हिशोबान अशें जाणून येता की हे फावटी आमी 100% बाजी मारतले. दुसरें म्हणजे ज्या हिशोबान तेंचे 15-20 वर्सां जुने जें कार्य ह्या वाठारान आसा जाणट्यान जाणटो किंवा भुरग्यान भुरगो मनीस सुद्दां कोणी मेळ्ळो जाल्यार तांकां जो रिस्पेक्ट आसा तो रिस्पेक्ट पळयलो जाल्यार आमकां दिसता आमी एक बरो व्यक्तिमत्व ह्या वाठाराक दिल्लो आसा. काँग्रेस पार्टीचे हांव ब्लॉक प्रेसिडेंट हेज्या नात्यान धन्यवाद करता की आमी जो कितें रिक्वेस्ट काँग्रेस पार्टीक दिल्लो की आमकां अशें व्यक्तिमत्व जाय जाका घेवन आदार आमी लोकांच्या दारान गेले जाल्यार आमकां लोक वेलकम करतले आनी तेंच आज पळोवंक मेळटा. आज आमी सगळ्यान पयलीं म्हणजे नाल्ल दवरून ह्या विशयाची फुडाकार केल्लो आसा. फाल्यां सांजच्यान आमचें म्हणटा तें डोर टू डोर कॅम्पेन चालू जातलें. लोकांनी म्हणटा तें फुडें सरून तें ओपनली सुद्दां जायना जाल्यार भितूरल्यान कशें तरी करून लोकांनी दाखोवन दिवचें पडटलें की आमी लोक हे श्रेश्ठ. लोक म्हणजे नेतो म्हणजे लोक न्हू. हे तुमच्या हातान आसा आनी तुमी हें आव्हान स्विकारून दाखोवन दियात. हे फावट BJPच्या ह्या कॅन्डिडेटाक आसतले BJPच्या ह्या गव्हर्मेंटाक आसतले तुमी दाखोवन दिवचें पडटलें आनी आमचो ZP हे फावट तुमी निवडून हाडटले निश्चित आसा. कारण तेजें जें लोकप्रिय मत लोकां मदीं आसा तेजें जें योगदान आसा फाटल्या 25-30 वर्सांचें तें योगदानाक तेका फळ म्हणटा तें तुमकां दिवचें पडटलें. हो वाठारान हो ZP OBC जाल्ल्या कारणान आमी भानू सरनायक हांकां तिकेट दिल्लेली आसा.